आधार दी शिकूंक खरें महानपण म्हणजे कितें तें आनी जेरूल तें कितें संवसार चिंता तशें न्हय. दुनिया जोर आमी खंयसरी फांकार जावपाची ते स्वर्गार जावं दी. देवा आमकां आदार दी तुवें केल्लो आनी करताय तसल्यो वस्तू करूंक जेन्ना तूं हांगा संवसारांत आसलो तेन्ना आनी आमकां व्हडल्या संवसाराच्या माकान घुस्पोंक दिनाका जे सगळ्याचो जीव जिवन काडटा पूण कांयच बरें करिना. जेजूच्या नांवान तुज्या उतराक आमी आर्गां दिता. आमेन. काल राती दुसऱ्या विशीं आमी उलोवंक सुरू केल्लें फकत दुसरी हें उतर उजार करूंक. जेजू जाणो आसलो ताका दुसऱ्यांक लागून आपयलोलो म्हूण. जरी आमी सांपडटात तसल्या जायत्या वस्तूंनी तो सांपडोंक नासलो. तो फसोंक ना म्हूण आमकां केन्नाय जातात तसले आडखल्यो ताका जावंक ना. कांय सुवातेर ताका नाकाल्लो कांय सुवातांचेर ताका स्विकारलो दोयनायचो ताच्या परिणाम जावंक ना. तो काम करीत रावलो कित्याक तो जाणो आसलो ताका दुसऱ्या पासत धाडला म्हूण. ताका दूरदृश्यानी हेतू आसलो आनी खरेपणी आमकां दोर एकल्याक दुसऱ्या पासत आपयल्यात. देखूनच आमी हांगा आसात. तूं क्रिस्ताक तुजो सोडवणार म्हूण येवकार घेता. तूं तुजें जिवीत पेकयता पण तुका पेकयना. तूं खंयसरी बसून तुका पेकोवंक. हांव तें परत म्हणटा. आमकां तो पेकयना. आमी ओगींच खंय बसोंक सुसेगाद शांत पेकलोली. तो आमकां पेकयता आमकां उजार करूंक एक जिवी गोवायकी जावंक देवाच्यान कितें करूं येता तें एका मनशाच्या जिवितान आनी उपरांत तो आमकां उजार कोत्ता आदार दिवन दुसऱ्यांची काळजां उकडूंक त्या स्वताक जे आमचे भितर आसा. सो तूं एका मिनटाक चिंता की सगल्यांक जाका आदार जाय इगोर्जे येतले म्हूण तूं एक प्रवचन दिवपी ताका आदार दितलो म्हूण तूं व्हडली चूक कोत्ता. तर एका मनशाक काम जे आपल्या क्रिस्तांव म्हणटात जांकां हे पृथ्वीचेर म्हत्वाचे जाग्यांचेर दवरल्यात. चुय तूं एक लिफ्ट चलोवपी वो एक कंपनीचो उद्योग एक नर्स एक डॉक्टर एक क्लर्क एका दुकानार वो 100 आनी 100 चाकऱ्यो ज्यो थंयसर आसात पळय त्यो भायर. देव आनी हांव सदांच अजाप जाता केन्ना आमी पळयतात कोण बोनास मावयचे बिल्डिंगाच्या चोन्याचे आरशे साफ कोत्ता तो पांज्याचेर उबो रावन आमी चिंतात कोण म्हूण हें करूंक सोदतलो काय. पूण देव वेगवेगळ्या लोकांक वेगवेगळी देणी दिता आनी आमकां वेगळी कुरपा दिता कितें करूंक. आनी जुंय आमी आसात थंय आमी एका कारणाक लागून आसात आनी गरज आमकां थावे जावंक आमी थंय कारणाक लागून आसात म्हूण आमचे दोळे उकडूंक जाय आनी गरज आमी सुरू करूंक देवाक विचारूंक आमकां आदार दिवंक आमचे भोंवतणी कितें जाता ताचेर नदर दवरूंक आनी सोत मानता की देवाच्यान आमचे वरवीं वावरूं येता कितें पूण त्या विशीं करूंक. ह्या वेळार म्हाका आनीक सांगूंक जाय की जर आज रात्री तुवें कितें उलयता तें करूंक नाका तूं केदींच खोशी जावचें ना. आमेन. वर्साची वर्सां हांवें केलें सगलें कितलीं वर्सां म्हाकाच म्हजें कितें सगलो वेळ म्हाका जाय तें मेळोंक ना जाल्यार रागार जाता आनी रागार राव आनी म्हज्या रागान हांव फकत फसोन तांकां म्हज्या ताब्यान दवरूंक सोदी. आनी म्हाका सजमलें हांव कित्याक खोशी ना. बरें देवा म्हाका सजमा कित्याक खोशी ना म्हणजे हांवें आत्मीक झुजाच्यो जोमाती केल्यात. हांव एक भावार्थाची वस्त तूं जाणय हांव एक टी-शर्टां घेतलीं टेपी घेतल्यो जोमातीक गेली तूं जाणय. तुमी कितलीं जाणां जाणत कितें उलयता ती म्हणजे हांवें देंवचाराक इतलो नाकारलो की म्हज्यान भितर आनीक नाका निवरोंक ना तितलो आनी तरी ताचो वट जाता. हांव नकलो आसली म्हजो प्रश्न कितें देवा म्हजें थंय कितें वायट आसा. आनी शेकितांनी म्हाका सांगलें जर तूं खरेंच जाणो जावंक सोदताय तुज्या जिवितांत कितें वायट आसा तें देव तुका सांगतलो. हांवें म्हणलें जर तुका खरेंच जाणो जावंक जाय तुज्या जिवितांत वायट कितें आसा तें देव खोशी जातलो तुका सांगोंक. पूण चड वेळ आमी आयकना आनी हांव देवाक आर्गां दिता म्हज्या जिवितान हांव त्या मुद्द्यार आयली. तुवें तयार आसली स्वत आयकून ताणें म्हणलें तूं अपस्वार्थी. तुवें आत्मीक झुजाचो अभ्यास केला पूण मोगा विशीं तुवें कितलो अभ्यास केला. तुवें उदरगतीचो अभ्यास केला पूण मोगा विशीं तुवें कितलो अभ्यास केला काय. तुवें पेकोवणे विशीं अभ्यास केला. हांवें वर्सां जालीं पेकोवणे विशीं अभ्यास करून पूण मोगा विशीं तुवें कितलो अभ्यास केला. हांवें शक्ती विशीं अभ्यास केला. हांवें स्वता मानदेराच्या अधिकाराचो अभ्यास केला पूण कितलोसो वेळ हांवें मोगा विशीं अभ्यास करूंक केला विशीं हांवें एक महान पुस्तक बरयलें नांवान लव रेवल्युशन आनी म्हाका दिसता तो हांवें बरयलेल्या पुस्तकां मदें बऱ्यांतलो बरो आनी तो वाचला तांतल्या मदें तूं एक जावंक जाय. आनी म्हणजे हांव फकत चिंता म्हाका दिसता तें
म्हणजे हांव जाणा शक्ती जी तुज्या पुस्तकान आसा ती, आनी हांवें बरयलेल्या सगळ्या पुस्तकान होच पुस्तक विक्री उणें जाल्या. आनी हें चड दुखीचें, पूण हातूंत कितें सारकें ना तें आमकां कळटा. दुसऱ्या पुस्तकान ह्याच पुस्तक आमची विक्री उणी जाल्या कित्याक लोक चिंता आपल्याक ताची गरज ना म्हूण. वो ती चिंतात ते आदीं जाणो म्हूण. ओ वय देवाक आर्गा बाबा, दोनयाचो मोग ना तुजो मोग कोत्ता. ओ देवा, तें आनीक एक पावट हांवें आयकल्यार म्हाका राग येतलो. आतां तुज्या शेजारा लागीं वच आनी ताका एक कोट वेंग दी आनी मग दोनयाचो मोगान तुजो मोग कोत्ता. तूं इगोर्जेन वेता तशें कोत्ताय केन्नाय तूं वेताय? तूं तेन्ना कोत्ताय? तोरी कोत्ताय. जर आमी कोणाचो मोग करूंक तोच केली दोनयाच्या मोगान म्हणजे सारको मोग दोनयाचो. म्हज्या देवा, कितले तरेन वस्तू बदलपाच्यो, वस्तू सगल्यो बदलपाच्यो, गजाली आसपाच्यो न्हय, तिक्का न्हय, नीट न्हय, गरजो पुऱ्यो जावपाच्यो, सगळीं एकवटान आसपाची, आमच्या समुदायानी खेरीत पंगड आनी जमे उत्पन्न जावपाचें न्हय. ओ म्हाका आज राती बरें लागलां. John 13, verse 1. आता पास्काच्या उत्सवा आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापायशी वेचो वेल पावला म्हूण जाणो आसलो. आतां म्हाका ह्या कांय वस्तू तुका समजूंक जाय. तो जाणो आसलो आपलो वेल ह्या संवसारांत खोबार जायत आयलो म्हूण. आनी तूं जाणोय चड करून जर तूं एक वडील, एक भाव, एक भयण, आनी जर आमकां गमला आमचो वेल ह्या संवसारांत कोबार जायत आला म्हणून आमकां प्रितीचें आसा, आमचो निमाणो वेल तांचे बरोबर सारूंक वा जें कितें आमी तांकां सांगतलीं वा तांकां म्हणटलीं त्या निमाण्या दिसांनी जेरूल ह्यो वस्तू चड म्हत्वाच्यो आसल्यो तांकां सांगूंक वचोंक, तांकां सांगूंक. आनी जर हें तुका समजना हे बाबतीन आमकां जेजू हांगा जुवांव 13 हातून कितें म्हणटा ताचो आमचेर प्रभाव पडचो ना. संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो ताणें सदांच मोग केल्लो, पूण ह्या वेळार ताणें संपूर्णतायेन तांचो मोग करून दाखयलो. आतां हें कितलें सुंदर कित्याक तो आतां म्हणटा जे जेजू करचो आसा तो आपले भाशेन दाखयता कसो तांचो मोग तो संपूर्णतायेन करतालो. तो तांच्यान रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो घाट घेवचो म्हूण देंवचारान सिमाच्या पुता जुडस इस्कारियोताच्या मनान घाल्लें. वर्स 3. बापान सांगलें आपल्या हातान दिलां, आपूण देवा थंय आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो आसलो. आतां 1 मिनीट हांगा रावया. कित्याक जें आमी पळयता जेजू कोत्ता तें शक्य जावपाचें न्हय. सो तो नकळो आसलो आपूण खंय थंय आयलाय खंय वेता तो. तुज्यान कोरीन येसो जे जेजू करपाचो आसा तें. सो तूं नकळोय क्रिस्त आसोवें, तूं कोण तो क्रिस्त आसोवें. जर तूं सुरक्षा सोदता, जर तूं कसलें पूण मोल आनी किंमत सोदता आनी तूं नकळो की देवा थंय आदींच सगळें आसा, तूं केदींच करूंक पावचें ना जें हांव आयज रात्री तुमकां सांगूंक सोदता. कित्याक तुका सदांच दितलें संवसार ज्या वस्तूंक म्हत्वाचें दिता त्योच तुवें करूंक जाय म्हूण. तर तुका म्हत्वाचें लागतलें, पूण तुवें जाणो जावंक जाय तूं आतां आसा ताचे परस अदीक म्हत्वाचें जावचें ना म्हूण. तूं क्रिस्त सवय आसला जाल्यार आदींच हांवें पुस्तक वाचलां जो सांगता हो पुस्तक सांगता जें म्हाका दिसता चड बरें म्हूण. ताणें म्हटलां संवसारांत सगळ्या परस म्हत्वाची वस्त देवाची वळख आसोंक. आनी दुसरी म्हत्वाची वस्त ती जावन आसा क्रिस्ता सवय तूं कोण तो जाणो जावंक. आनी हांव सांगता हें शिकोना तर उरलां ताची तुका सजमोनी केदीच मेवची ना. तूं सदांच खोश करीत आसतलें कित्याक आमी जाणो जायसर की आमी देवा थंय आयला म्हूण आनी आमचें सगळें ताच्या हातान आसा म्हूण. आमच्या खरेपणी करूंक जायना जे देवान आमकां हांगा करूंक धाडल्यात तें. आमचें खरेपणी करूंक जायना जे देवान आमकां हांगा करूंक धाडल्यात तें. सगळीं आतां पर्यंत सैमात आसात. सो तूं नकळो देव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं नकळो क्रिस्ता सवय कोण तें तूं कित्याक पवित्र आत्म्याक सांगाता एक लांब रोजा कित्याक घेना आनी तें सटावे करिना.
कित्याक हें पयलें जावंक जाय. जेजू जेवणा वेलो उठलो, ताणें आपलें आमंत्रण काडलें आनी एक रुमाल घेवन तो आपल्या पेंगटाक बांदलो. अनोकलो तेन्ना तो कशें दिसतात ते घडयेकाचे कीन सोबीत न्हय. आमी घालून पळोवया. वय चड करून तो पडटालो पूण बरें पळोवया. तो जेवणा वेलो उठलो, ताणें आपलें आमंत्रण काडलें आनी एक रुमाल घेतलो. आनी हांवें आतांच केल्या ताचें कीन तें दिसोंक बरें आसलें, कित्याक तेन्ना खरेंच लोक आपल्या पावण्याचे पांय धुताले. कित्याक सगळींच वाणो घालीत आनी रस्ते धुलीन भरलेले आनी मेले आसले आनी तांकां गमलें जर पावस पडलो तांचे पांयाची परिस्थिती कितें जावपाची. पूण हो लोक जो पांय धुतालो, म्हाका खात्री आसा सकयल्या वर्गाचो लोक जावं जाय. घरांतल्या सगळ्या चाकरां मदें पासून जो कोण पांय धुतालो ताका सकयल्या वर्गाचो म्हूण सोजमताले. तर हांगा आसा जेजू, देवाचो पूत, जो खूद देवूच आसलो, उतर देवाचें, जो मनीस जालो, तो आमचे सोडवणे पासत मोल फारीक करचो आसलो आनी तें करून सोपूंक जो वावर देवान ताका करूंक धाडला तो. आनी जेन्ना तो जेवणालो उठलो आनी चाकराचो रुमाल घेवन आपल्या बेंगटांक बांदलो, त्या रुमांतले सगळे तोकटाटले आसतले. हें तूं कितें कोत्ताय? आनी उपरांत ताणें तोस्तान उदक घातलें आनी सुरू केलें शिसाचे पांय धुवंक. आनी ते ताणें बेंदाक बांदलोल्या रुमालान पुसूंक लागलें. तर आयज रात्री हांव हांगा एक उदाहरण कोत्तां आनी तेका जावनचे पांय धुता आनी तर एकलो एक जोम्याचो प्रातिनिधी जातलो. आनी आमी पळयतलीं जर आमी तयार आसत तर पांय धुवंक जाल्यार आमी तयार आसतलीं पांय धुवंक, पूण दुसऱ्याचें न्हय. आतां म्हाका दिसता हांवें चिंतूंक फावना की तुमचें सगळें कितें उलयता तें, पूण तुमी जेरूल जानत हें खरेंच पांय धुवपाचे विशीं न्हय म्हूण. म्हणजे तुमी जानत ताणें उदाहरण दिवन हें केलें म्हूण, लोकांक दाखोवंक ताणें कशें जियोंक जाय तें. आनी हांगा निरोप आसा तो चाकर जावंक शीक, लोकांची सेवा करूंक शीक. तूं म्हणटाय वय म्हाका मिनिस्ट्रीन येवंक जाय, वय मिनिस्ट्रीन म्हणजे चाकर. पूण पयले सुवातेर मार्टीन, म्हाका जाय तुजे पांय धुवंक. म्हाका तुजे पांय दिवंक जाता? मार्टीन स्मिथ, हांगा ये, म्हाका धुवंक जाय. आतां तुजो न्हय, मार्टिनाचे पांय धुवंक म्हाका अडचण ना. तो नवलौकीक मागण्याचो फुडारी, म्हणजे मार्टिनाची वळख आनीकूय जावंक बरी लागतली. तें बरें लागतलें. हांवें मार्टीन स्मिथाचे पांय धुले म्हूण म्हणूंक बरें. फकत थंयसर बस बाबा आनी तुजे पांय उदकांत घाल. हांवें ताका सांगलें आयज राती हांगा येवचे आदीं ताचे पांय धुव म्हूण. आतां आयकात, हांव सत सांगता. बरें तुमी जाणो तें सगळें एक नमुनो कसो तुमी जाणो हे बाबतींत कितें पूण उमेदीचें आसा. म्हणजे हांवें जायतेच पांय धुवपाचे कार्यावळी गेल्यात आनी ते चड खालते. आनी जाचे पांय धुतात ताका पांय धुवपाक आसा ताचे परस अदीक खालतीकायेचें. आनी आनीक थोड्या मिनिटांनी तूं हांगा पळयतलें की जेन्ना जेजू जाय आसले पेद्रूचे पांय धुवंक आनी पेद्रू म्हणलें ओ म्हजे पांय धुवनाका. ताणें म्हणलें जर तूं म्हाका तें करूंक दिनाय जाल्यार तुका आनी म्हाका कसलीच सोयरीगत ना. पळय मार्टीन आनी म्हजे मदें सोयरीगत आसपाची जर आमी एकामेका सवें कितें केल्लें तर आनी तें व्हडलें केल्लें न्हय, लोकांचे नदरेक वेता तसलें, तें हे परी तुजे पांय मेले आसात, म्हाका तें धुवन दी भावा. आनी खरेपणी हांव अशें कोत्ता ताची सोजमणी कितें, ताची इतलीच सोजमणी. मार्टीन हांव हांगा आयल्या तुजी सेवा करूंक. हांव तुजो मोग कोत्ता. म्हाका दिसता तूं देवाचो एक बरो मनीस आनी म्हाका न्हय तुजें मागणें आवडटा, पूण तूं एक मनीस म्हूण हांव तुका मान लेखता. आमेन. बरें, ताका हांगा मातसो सुकोवन दी.
आणि हांव तुमकां सांगता असले आमकां आनीकूय जाय कित्याक ते म्हजे भितर आसलेली मूर्ख कवाय काय धुंवयता. देव बरें करूं भावा. आतां तुमी सांगत मातीनाचे पांय धुवंक जोबर आगोड नासले कित्याक हांवें आदींच म्हणलां हांव ताका वखतां. तो एक बरो मनीस आनी तो लोकीक आनी आतां म्हज्यान म्हणूं येता हांवें मार्टीन स्मिथाचे पांय धुवले म्हूण. अजाप दिसता केन्नाय आमी ज्यो वस्तू कोणाकूय करूंक तयार आसात पूण घोडयेक सारको हेतू न्हय. तर हांवें चिंतलें बरें जातलें जर हांवें कोणाचे पांय धुयत तर जांकां हांवें वखोंक ना, ताची वळख ना, ताचेर नो तर परत पडूंक ना ताचे पांय धुवंक. ही बरी सुंदर वस्तरी हांगा आसा तिका विचून काडल्या. आमेन. हालेलुया. तुजें नांव कितें? केंद्र. बरें हांव तुका वळखना आनी तुजो न्हय घोडयेक हांव तुका परत पोवचिना पासून पूण हांव सत मानता की आयज राती देवान म्हजे कडेन मागला तुज्या जिवितान बरी भरती करूंक फकत तुजे पांय धुवंक आनी अशें कोत्ता तुका सांगता तूं म्हजो एक भाग हांव तुजो एक भाग आनी आमी दोगांय क्रिस्ताचे कुडीचे वांगडी आनी देव तुजो मोग कोत्ता आनी ताका जाय आसले तुजो मोग करूंक म्हजे वरवीं. आमेन. तर म्हाका जाय हांगाच तुजे पांय धुवंक आनी चोत्राय दवरात आनी अशें करून हांव म्हणटा म्हाका तुका आदार दिवंक जाय म्हूण आनी तुजे पासत कितें जाय तें करूंक हांव तयार आसा आनी तुका मागणें कोत्तेली आनी उदाहरण कशें कोत्ता की हांव तुका आदार दिता तशेंच तुवें भायर वचोन दुसऱ्यांक आदार दीत. आमेन. आमेन. देव बरें करूं. एकाच मिनिटाक हांगा राव तूं सुंदर दिसताय. हांव तुका एक उदाहरण दिता जे घडयेक हाची सोजमणी मेलोंक तुका आदार मेळटलो. तुजो न्हय खरेंच केन्नाय जेन्ना आमी दुसऱ्यांक कितें करूंक तयार जातात आनी उदीक तयार जातात आमी वळखतात आनी जाणो त्या मनशा सवें कित्याक उपरांत ती आमकां सांगतली आमी कितें बरी ती ओ म्हज्यान सत मानी म्हजे पासत केलें म्हणून तूं कितलें बरें हा आनी घडयेक ती लोकांक सांगतली जे जाणत आमी ताचे पासत कितें केलें तें. चलात तूं म्हाका अशें पळय नाका तुमी जाणत हांव कितें उलयता पळय ती पूण जेन्ना तूं वळखना ताचे सवें तुका कितें करूंक पडत जाल्यार दुसऱ्यांचें तुका जबरशें पडलेलें ना फकत देव तांचो मोग कोत्ता म्हूण जाल्यार ती एक दुसरीच काणी. एक उदाहरण म्हणजे हें जायते हांवें पळयलां तर आतां हांव जाणो जायतो वेळ हांवें सारकें तें करूंक ना पूण देवा कारगा हांव कांय वस्तू शिकल्या सारकें करूंक जाय ते बाबतींत. म्हजी नात इस्कॉलान वेतले एक ल्हान चेडवा बरोबर ताचे दांत एकदमूच वांकडे आसले. ताचे सगळे वाड्याचे दांत येताले पूण भुरग्याचे दांत पडोन आसले आनी ताच्या तोंडांत खरेंच एक भिरांकूल गोंडोल जालो आनी खरेंच तें एक ल्हान चेडूं तुजो न्हय 10-12 वर्साचें सारकें नकलो म्हणटूच ताका आपलें तोंड उकडूंक नाका आसलें आनी ते सगळे वेळ आपलो हात आपल्या तोंडार दवरताले. ते सगळे वेळ सकयल पळयताले आनी ताच्या बापायची नोकरी गेली ताका ते परिस्थितीन आदार दिवंक जायनासलो. म्हणटूच म्हजे सवय आयलें म्हणूंक लागली आमी ह्या ल्हान चेडवाक आदार दिवंक कितें पूण करूंक जाय आनी ताणें म्हटलें डाग आनी हांव तो ताचो घोव ताणें म्हटलें आमकां तांको ना हें सगळें करूंक पूण तुज्यान आनी डॅडाच्यान आमकां आदार दिवं येता आनी हांवें म्हटलें जेरूल आनी हांव तुमकां सांगना हांव एक बरी मनीस म्हूण पूण हांव तुमकां दाखयतां जेवपाची बरी वाट आनी न्हय हांवें हें कित्याक करचें हांव ताका वखना. तुजा न्हय ताच्या कुटुंबांतल्या आनी कोणाकूय तें करुया तुजा न्हय आमी सदांच रावता आनी कोणाक तें करूंक हांवें आजुनूय ताका पळोवंक ना घडये केन्नाच पळोवची ना पूण आतां ताका सोबीत दांत आसात आनी ताच्या तोंडार एक सोबीत हांसो आसा आनी होच पांय धुवप हाचो अर्थ म्हणजे गरज पळोवंक ते गरजेक पावोंक. त्यो बरें करूं प्रितीच्या. आतां एक निमोन्या वर्गाचो लोक आसा जांचे पांय धुवंक खरेंच आगोड आनी तो म्हटल्यार कुटुंबाचो. तो देव मातसो वयर ये. आतां म्हाका तुमकां एक सांगूंक जाय आनी हें तुमकां सारकें समजतलें. जर हांवें म्हजें मोशें काडलेलें म्हटलेलें कोण थंय भायर आसा तो म्हजे पांय धुतलो तयार आसा. बरें स्वताक पळय आतां पूण कितें जायत जर तुज्या घोवान म्हटल्यार मोगा तूं म्हजे पांय धुवशी. तूं पिसो जाला कितें तुजे मेले वास मारतात ते पांय तूंच धुव. तूं हांव कोण म्हूण सजमता एक गुलाम ह्या घरांत हांव तुजे पांय धुवची ना. चलात हें तुका सजमूंक जाय हांव जाणो ही गोमतीचें पूण हांगा एक निरोप आसा
म्हणजे लोक इगोर्जेन एके मिनिस्ट्रीन वागतात ते पुरी आपल्या स्वतःच्या कुटुंबाच्या वांगड्या लागी दारा पाटल्यान वागचे नात. सो हांवें म्हजें उदक वतयत तर तुमी 10 जाणां उडकी मारून तें साफ करपाची. म्हाका आनीक 10 ग्लास उदकाची हाडटली आसली म्हाका पिवंक. पूण घरा लागीं कोण तें वतयत म्हाका उगडास आसा जेन्ना म्हजी भुरगीं वचपाची. ए तुका कितें केलें, हें कितें केलें तुवें, दोर वेला तूं जेवपाचें बेजार बसून तूं सगळें गुंडल कोत्ता. चलात आयज राती म्हाका चड तोकोस घेवंक कयरी नाकात, म्हाका सजमोंक जाय. हालेलुया. तर उत्सुकता आसा तो. तर आमी खरेंच एकामेका पासत वस्तू करूंक जाय. तुसा न्हय मुखीकारान खाजणां कोडू जावंक ते हे लोक एकामेका सवे वस्तू करपाच्यो बंद कोत्तात देखून. ती बंद कोत्तात चिंतपाचें की त्यो वस्तू म्हत्वाच्यो म्हूण, की शाबासकी दिवपाचें बंद कोत्तात, आदार दिवपाचें बंद कोत्तात, एकामेकाचे पांय धुवपाचें बंद कोत्तात. तर देव हांव तुजे खातीर वावरूंक तयार आसा, हांव तयार आसा तुजे पासत ल्हान वस्तू करूंक, तुका आदार दिवंक तयार आसा. तूं म्हजो मनीस, हांव तुजो मोग कोत्ता. आनी वय अशेंच अशेंच घरा लागीं घडटात. तूं तांकां इंची ते मायल वतात. हें पळय आसा. हांवें तें सुकोवंक जाय. ते म्हणटात बरें हे टीव्हीचेर बरें दिसतलें अशें न्हय. हांव तुका सांगता, चलात हांगाचे वचोंक जाय. ते सुकले. तूं तुजेच पांय सुकय. चलात जर तुमी म्हजो निरोप सजमल्यात जाल्यार देवाक आर्गां दियात. तुमी जाणात हांव कितें म्हणटा तें बारीक चिंतून म्हणटा. आयज कितलीं काजारां मोडोंक पावतात कित्याक लोक काजार जातात मोनान हें चिंतून दवरूंक. म्हाका खोशी करूंक तूं कितें कोत्तलें. ती चिंतात ही सजमणी ताणें पोत्ती घेतल्या. खंयची सोयरी गोत जी तूक जोडटा, खंयची सोयरी गोत जी तूं जोडटा. पयली वस्त जी तुवें चिंतूंक जाय, म्हज्यान तुजें जिवीत कशें बरें करूंक येता, म्हज्यान तुका कसो आदार दिवं येता, म्हज्यान कशी तुका तोखणाय करूं येता, तुका पाठिंबो कसो दिवं येता. आनी कितें आसा तें बोब माता म्हजें कितें. केन्नाय तुज्या काळजाच्या खोलायक थान तुका उरलो भायर सरलोलो तुका आयकना. म्हजी पासत कोण पूण कितें कोत्तलो काय. तुजो न्हय चिंतून पळय. जर आमी दुसऱ्याची सेवा आमच्यान जाता ते भाशेन केली जाल्यार ल्हान वाटेन व्हडले तरेन पूण जायतेच ल्हान भासांनी. म्हणजे आयज रात्री हांव उलयतां ते ल्हान वस्तूचे जे चडसो लोक पळोवचो पासून ना. पूण तुजो न्हय जेन्ना देव तुज्या काळजान ल्हान वस्तू करूंक लायतोच बरें देवाचें चिंतूंक गेल्यार सारकें वटपण दुसऱ्यांची सेवा करपांत आसा. आमी दुसऱ्या सवे कशें वागतात तें चड म्हत्वाचें. आनी आमी तयार जावंक जाय तें करूंक जर आमकां त्याग पासून करूंक पडत जाल्यार. आनी ताचो परिणाम बरें करतोच सदांच तुका आशिर्वाद मेळटा. जॉन 13:17 आमकां शिकयता लोकां सवें कसो आशिर्वाद जावं येता तो. आनी थंय म्हटलां हें जालो जाल्यार तूं खोशी जातलें आनी तुमी करतोच जाल्यार तूं सुभागी जातलें. देखून आमकां खात्री करूंक जाय की आमी दुसऱ्यांक पावतात म्हूण. पावल मार ह्यो वस्तू घे आनी देवाक जाय तशें वस्तू करूंक सुरू कर. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.